मोगाच्या भावा भयणीनो, मोदेशी परतून येयात होच आवाज, होच संदेश आमी आजच्या वाचपांत आयकला. पयल्या वाचपांत सोरेस्पर आपले पोरचेक अशें सांगता, उपवास करून, रुडण करून, हासकार सुस्कार सोडून मोदेशी परतून येयात, कित्याक हांव दयाळू, हांव कृपाळू आनी हांव मोगाळ. तशेंच पावलो कुंदकरांत देवाशी परतून येवंक उलो मारता. जेजू क्रिस्तू वता मनांत आमकां कशे तरेन परतून येवंक शकता हाचेर उजवाड घालून आमची मनां उजवाडायता. भाव भयणीनो, ह्या काळांत आमी जायत्यो सदांच्यो वस्तू बंद करतलीं. जशें आमी मांस खायनात, मदेच्यो वस्तू करिनात नादी. ह्यो वस्तू प्राचीन काळांत गरजेच्यो, पूण हेचे वून चड गरजेच्यो वस्तू आसात. प्राचीन काळार आमी फकत भायल्यो वस्तूंचेर नदर मारचें न्हय, पूण भितरल्यो वस्तूंचेर. आनी त्यो म्हणजे जर आमच्या पेल्याक जाणें आमकां दुखयल्यात, ताका बक्षिल्यार, तशेंच आमच्यांतलें गर्व आनी व्हडपण सोंपोवन आमी ल्हान मनशांची वागणूक आपणायल्यार आनी आमी नितीचें जिवीत जाल्यार नाका जाल्ल्यो गजाली बंद केल्यार आदी म्हणजे आमी आमची भावना बदलल्यार आमचो प्राचीन काळ चड सुफल जातलो. वी नीड अ चेंज ऑफ हार्ट. आमी एके भाशेन आमचें काळीज बदलूंक जाय. तर ह्या दिसांनी, ह्या काळांत आमच्या काळजाचें प्राचीन जावंक आमी ह्या मिसा बेट्यांत खालतेपणी देवा लागीं मागुया.